बेघरांक अलशिरो दिवंक सरकार जायत्यो योजना हाडटा। पीएम आवास योजनेसारखेले योजने हाडून लोकांक आधार दिवच्यो घोषणा करता। मात हे योजने बारीक लोकांमेरेन पावता काय? आंबेड नगर गांवच्या ज्ञानेश्वर चारीची काणी आयकल्यार प्रश्नचिन्ह उबे जाता हेच खरें। 3 वर्सां फाटीं पावसात ताचे घर कोसळ्ळें। सध्या चुट्टाची खोप ताचो आलशिरो। 3 वर्सां पयलीं म्हजें घर पडलें आनी ते उपरांत पंचायतीन बी केले, भरपाई बी दिवची ती दिवंक ना। आनी बाबान म्हाका फक्त 2 लोड चिरे दिले। पंचान ते सांगले आसतले आनी ते 2 लोड चिरे दिले। पंचायतीन काय करूंक ना अजून। पंचायतीन फायल दिली। हे आता बेश्टेच मेडी पुरोवन तेजे वर हे करून रावता हांव, चुट्टा पत्र घालून। आता 3 वर्सां जालीं म्हाका, कांयच दिवंक ना। ताका ना बाथरूम ना टॉयलेट, घराब्यांक खंय त्रास। बाथरूम बी ना, अशेंच आमी करून उदक बी आमी सायटीच्यान हाडटा। पावसांतल्या तुमकां उदक बी पावसांतले येता वयरसून। तो मेस्त काम करता, दिसावड्यार काम करून घर चलयता। व्यवसाय कितें? माझे कार्पेंटरिंग वर्किंग व्यवसाय। मेस्त खंय मेळ्ळें काम जाल्यार करता हांव, ना जाल्यार घरा कडेन आसता। म्हणजे तशें कितें ना कितें जर करता न्हू हांव, दिसावड्याक वयता, कोणाचें कसलें काम करता हांव, मेळटा तसलें। मेळटा दिलें म्हणजे आतां काय, आतां सद्या काम कमी आहा, काम लोकांचें काम करिना चड लोक, ना न्हू काम। तो कितें काम करता ते सदांच काम आसता अशें आसना न्हू, काम करता ते पयशे। अकस्मात कामाक भायर गेलो, हेवटेन घर पडलें, एक भिंत पडली पयलीं, बाकीचे पारे हाडले, म्हणटा मागीर घर बाकीचे उडोवचे पडले। हे तेणी उडोवन हे केले, अजून पंचायतींनी तेंचे कांय दखल घेवंक ना। सो ही फॅमिली आहा ती सरकारा कडेन विनवणी करता, जावं स्थानीक पंचायती कडेन बेगींतल्या बेगीन आमकां एक धाकटेशें घर बांदून दिवचें। ते गेले तेंच्यांनी फायल केला म्हणटा घराक रिपेरिंगे खातीर, जावं घर बांदून दिवपा खातीर, बट फायल लेगीत ती तशीच पडलेली थंय आसा पंचायतीन। हेचेर एक्शन कित्याक जायना अशें तो प्रश्न करता। ते असले जे गरजूमंत फॅमिलीक आहा तांकां पंचायतीन जावं ते पंचायतीचे स्वयंपूर्ण मित्र बसता तेंच्यांनी येवन हांगा विजीट करचें, कारण पंचायती कडल्यान फक्त 100 मिटराचेर घर आसा, हेचेर विजीट करचें आनी तांकां जी मदत जाय ती बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी प्रोवायड करची। प्रोजेक्टा खातीर नगरगांव 70च्यान रुपेश रावत।